अजून एक म्हाका मोदींचे आमच्या कौतुकास्पद करचे पडटा म्हणजे आमकां 33% आरक्षण हे महिलांचे खूप वर्सांपासून म्हणजे अशें मेळटा करून फाटीफुडें जाताले, पण ह्या काळान आज आमच्या मोदीजींनी आमकां 33% आरक्षण दिल्लें आसा। तातूंत भितर आज आमच्यो महिलाय बी खूब फुडें सरल्या, उमेदवारीक सुद्दां रावपाची इतपत तांची हें मजल केल्ली आसा। आज महिलांचो खंयच फाटी ना, कारण प्रत्येक महिलेक आज आमकां इतलें ज्ञान मेळत गेलां की उमेदवारी म्हणजे कितें किंवा आमचें मतदान आमी कित्याक दिवपाक जाय, मत दिवप म्हणजे कितें। आज आमी बायलां कितें करतालीं, फाटीं रावतालीं, बायलांक तुमी फॅमिलींची चला मतदान करा म्हणटालीं, बायलां फाटीं रावतालीं। आज बायलांनी आज आमची 51% आज महिलांचो सहभाग आसा आनी तो सहभाग आज प्रत्येक महिला आज दाखोवन दिता मतदानाच्या दृश्टिकोनांतल्यान। आज आमची नवीन भुरगीं जी आसा तरणाटी ती सुद्दां आज 21 वर्सां वाट जाता काय पळयतात, 18 वर्सां जाता काय पळयतात आनी रोखडीच इलेक्शनाची हातून हें करतात, नॉमिनेट करतात आनी ती आज खुबशी युवा युवती आज फुडें सरिल्ली आसा। उमेदवारीचे बद्दल अजून फायनल जावना तरी सुद्दां आज गोंयांत आज महिला उमेदवारी दिवची अशें म्हणून तांचे कडल्यान जेन्ना आयले तेन्ना आमकां आनी भितर स्फूर्ती आयिल्ली आसा की आमकां महिलांक खूबच अजून वाव आसा आनी खूबच मेळटा वाव, तो वाव आमी सोडचो न्ही किंवा ही संदी आमी सोडची न्ही।